ओके. दोतोर असेंब्लीन ते एक एडवर्टायझिंग बील येयल्लें सो मागीर तुमकां कमिटी काडली तितून घातले सो कशें कितें सो एक एडवर्टायझींग बील हाडलें तेन्ना थिंगा प्रिएम्बला सांगलोलें की होर्डिंग्स आहात ते रेग्युलेट करपाक तेजे पासत एंड एक्सक्यूज दिताले हायकोर्टा जजमेंट हायकोर्टा अंडरटेकिंग कितें दिल्ली म्हणून हांवें क्लियरली सांगलां की वॉट एवर वे बी इन द कोर्ट in the house it is our business and we have the right to examine every section clause by clause and you cannot just try to pass any bill without we scrutinizing it with a fine comb. आणि हांवें दाखयलें की तो एडवर्टायजमेंट पयलो एडवर्टिजमेंट कितें तो आनी एडवर्टायजींग डिवायस एडवर्टायजींग आउटडोर एडवर्टायजींग डिवायस एक डेफिनेशन घायल्लो आनी हो बोर्ड पळय हो बोर्ड हो डिवायस मागीर तूं कोण एक पंक्चर काडटा तो बोर्ड घाता तोय डिवायस आउटर अशें करून तुगे फ्लॅक्स बोर्ड आहा केन्ना तुमगे आमगे टोर्नामेंट आसा तेन्ना तो फ्लॅक्स बोर्ड आनी थिंगा एक शेड्यूलूय घायला शेड्यूल एक स्पिकर पासून म्हणला तुगे स्पिकर घेवन गेले जाल्यार तोय एडवर्टिजमेंट डिवायस म्हणटा आउटवर्ड सो एक सगळे काडले आनी इन्क्लुजीव डेफिनेशन इन्क्लुजीव म्हणलें हेजे भायर आनी कितें जाल्यार तेंय भितर पडटलें सो तो प्रॉब्लम कितें आशिल्लो हांवें क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन केला दाखोवपाक आनी हांव हें सांगू वयतालो तेन्ना सीएमान म्हाका इंटरप्ट केल्ल्यान सांगला की आतां सिलेक्ट कमिटींक धाडया पयलीं पास करून सोदतालो केशे भाशेन पास करून सोदतालो आनी टी ब्रेक येयली तेन्ना आमी ब्रेक केली मागीर परत येयले तेन्ना सांगतालो स्पिकराक पास कर म्हण आमी ऑब्जेक्शन काडलें आमी सगळे वेल ऑफ द हावजा गेले ऑपोजिशन आनी मागीर तेणें सांगलें ओके ओके उलय म्हूण मागीर उलयत आसतना मागीर तेणें सांगलां ना इट्स टेकिंग सो लॉंग यू वील सेंड टू सिलेक्ट कमिटी आतां कितें उरलें तें म्हाका सांगपाचें तुमकां सांगता आतां तुका एडवर्टिजमेंट बोर्ड करूंक जाय जाल्यार तूं एक रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय रेजिस्ट्रेशन करना जाल्यार तूं तो बोर्ड खंय घालूं जायना सेकंड तो बोर्ड घात तेन्ना तुवें तें परमिशन घेवपाक जाय परमिशन आतां तुवें सांगलें हे जाग्यार घायलें जाल्यार आनी आतां तूं चेंज करूंक सोदता दुसऱ्या जाग्यार घालूंक सोदता परत आनीक परमिशन जाय तूं एक फ्लॅक्स बोर्ड घायल जाल्यार फ्लॅक्स स्टँड घायल जाल्यार आमगे टोर्नामेंट आसात तो बोर्ड पडलो जाल्यार सकलाक उबो करपाक आनीक एक परमिशन जाय हांवें पासून असेंब्लीक सांगलां कोणबेल जाल्यार तूं आनीक एक न्यू घालूंक सोदता परत आनीक एक परमिशन जाय पडटा सो अशें करून सगळे परमिशन आफ्टर परमिशन मागीर तूं तेजेर वयल्यान आतां एडवर्टिजमेंट घातलो तो पयलो एडवर्टिजमेंट घालपाक आनीक एक परमिशन जाय आनी मागीर तूं एडवर्टिजमेंट चेंज करता तेन्ना आनीक एकल्या चेंज जाता तेन्ना परमिशन जाय आतां तें परमिशन चेंज म्हणून कितें गोणसा तूं कितें ऑफर दीत जाल्यार गणेशा टायमार फेस्टिवल येता म्हूण तूं ऑफर दिता की डिस्कावंट कितें स्पेशल आहा म्हूण तो बोर्डाक ते एडवर्टिजमेंटाक एक परमिशन मागीर तूं दिवाली टायमार चेंज करतलो थिंग आनीक एक परमिशन क्रिसमस टायम न्यू इयर आनीक एक परमिशन सगळे परमिशन आफ्टर परमिशन म्हणल्यार तूं बेजार जातलो तो वाजयतलो म्हणटा बाबा एजंटाक काडया तो एजंट करतलो हे सगळे एजन्सीचो चोरूंक भोंवतले आतां तूं चिंत बारीक मनीस पंक्चर काडटा तो बोर्ड काडटा पंक्चर ते कितें जातलें तो 500 रुपया 1000 मोडटलो ते बोर्ड करपाक पेंटींग कोणाक सांगपाक पयलीं 500 आतां मातशें वाडलें आसतलें 1000 चार्ज करता आसतलें तें पासून बोर्ड घायल जाल्यार आनी तेणें परमिशन घेतलें ना जाल्यार लोकांक खबर आसपाक जाय तेका फायन पडटली ती 500 नाल्यार 1000चे बोर्डाक पुस्ताचे तेका फायन कितें नो रेजिस्ट्रेशन 1 लाख नो परमिशन फॉर बोर्ड 1 लाख नो परमिशन फॉर दॅट एडवर्टिजमेंट तें बरयलें तें पेंटींग केलां आनी 1 लाख म्हणल्यार 3 लाख फारीक करतलो तो बोर्ड कितले पडटले 500 नाल्यार 1000 म्हणजे 3 लाखां एका बील येतलें फायन पडटलें आनी 30 दिसान फारीक करना जाल्यार तुका डे टू डे फायन आसता हें चोरयेचें आनी हें कितें पयल्यान सांगला पासून नो एडवर्टिजमेंट्स इन CRZ एरिया हांवें दाखयलां हावजान तूं कोण बरयला कायदो इवन स्कूल बॉय वूड हॅव रिटन बेटर म्हूण CRZ म्हणल्यार कितें होल CRZ कित्याक CRZचे नो डेव्हलपमेंट झोन आसता 0 to 200 इन द कोस्टल लायन इज नो डेव्हलपमेंट झोन 200 to 500 रेग्युलेटेड झोन म्हणटात आमी आतां रेग्युलेटेड झोनाची कितें जाता
इन द रेग्युलेटर झोन हॉटेल असतात, रेस्टॉरंट असतात, फ्लावर शॉप असतात, बार्बेरी असतात, कितें असतात. तुका बोर्ड ना जाल्यार तूं खंय वयतलो? तूं कितको कोटलें हें आसा हिंगा तें थिंग आसा म्हूण एडवर्टिजमेंट ना म्हूण. हांवें असेंब्लीन ओपनली दाखयलें, हांवें रोहन कावंटेक सांगलां बाबा तुगे वयता बिजनस तुगे ट्युरिजम बंद जातलें अशें. सो हो हांवें ओपोज केल्लो आनी देखून मागीर लास्ट सीमान म्हणल्यार ना आमी सिलेक्ट कमिटीन घायला, म्हाकाय सिलेक्ट कमिटीन भितर घायला. बिकॉज दीस इज द बिल, इट इज एंटी पीपल बिल. वी एडवर्टायझर कॅन बी big companies, big hoteliers, big corporates, but even a small man also puts advertisement. Flower vendor जाता, कोण नुस्तें पासून विकता जाल्यार तो पण धाकटो बोर्ड घातलो सांगपा असलें नुस्तें आसा आमचे कडेन, फ्रेश नुस्तें, फ्रोजन नुस्तें, कितें आसा जाल्यार सांगतलें. सो एवरी पर्सन वूड हॅव बीन एफेक्टेड इन गोवा एंड दीस वूड हॅव बीन अ मिजरेबल स्टेट. कित्याक सगळे लायसन्स करपाक तो म्हणटाले बेजार जातालो, म्हणटाले बाबा नाका ते एजंटा काडया आनी एजंट करतलो, पयशे करतलो आनी कमिशन पावयतलो. इतलें Now it is with select committee. No? नाव इट्स गोइंग टू सेलेक्ट.